एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलाक आमकां हिंदुस्तान पेट्रोलियमाचे स्टॉल दिश्टी पडले आणि हांगासर एक वेगळेपण आमकां जाणवले. हरशीं गाडयांनी ते वेगळेपण न्ही, पण जेन्ना आमी बोट्स म्हणटा जे नुस्तेकार वापरतात तेंचे खातीर हे वेगळेपणशे दिसले. जाल्यार ते कितें ते आमी सरां कडल्यान जाणा जावन घेवया. सर, सो बेजिकली आमकां एक्सप्लेन करा. तुमी आमकां पयलीं ऑफ रिकॉर्ड सांगले की कशा तरेन ही जी मोटर आसा जी बोट्सांक यूज जाता ती तुमी पेट्रोलाच्यान तुमी एलपीजीचेर शिफ्ट केल्या. सो कशा तरेन ते वर्क करता आणि लोकांक ताजो कसो फायदो जातलो हे सांगा आमकां. बेसिकली न्ही हो आउटबोर्ड मोटर आसा हो 9.9 चो आसा. तुमचे कडेन कसलोय आउटबोर्ड जर जुनो मोटर आसा जो पेट्रोलाचेर चलता किंवा केरोसिनचेर चलता ताका आमच्यान गॅसीचेर कन्वर्ट करपाक जाता. आतां ह्या प्रोसेसान कितें करता आमी की ह्या मोटराक आमी कांयच मॉडिफिकेशन करिना. तुमच्या मोटराक आमी बिलकुल हात लायना. आमी जे कितें करपाक जाय तुमकां हो एक कीट आमी प्रोवायड करता. हो कीट म्हणजे एक रेग्युलेटर जावन आसा आणि हाका अटॅच आसता आमचो हो सिलिंडर. हो HP गॅसान एक स्पेशल डॉल्फिन म्हणून एक ब्रँड काडिल्लो आसा. हो ह्या हातून तुमकां एक्स्ट्रा पावरचो LPG मेळटा. आतां ही सिस्टम कशी काम करता ते आमी पळोवया. हे LPG हाका एक स्ट्रॉ बेज हे आसा. स्ट्रॉतल्यान हो LPG लिक्वीड हांगा सक केलो वता आणि हांगा तो वेपर फॉर्मान हाडलो वता आणि हांगासरल्यान हो फुडें आमच्या आउटबोर्ड मोटराक हो दिलो वता. जशें आज पेट्रोल आसा तशें पेट्रोला बरोबर हाका एक ऑयल हे आसा कॅन प्रोवायड केल्लो आसा. तातूंतल्यान तुमी ऑयल ताका फीड करता. हाजो बेनिफीट म्हणजे असो आसा की हो जो आउटबोर्ड मोटर आसा पयलीं पेट्रोलाचेर चलतालो ताका पयलीं समजा 1000 रुपयाचें पेट्रोल लागतालें जाल्यार ताज्या बदल्यान आज तुमकां फक्त 600 रुपयाची गॅस वापरल्यार तेच काम जावंक शकता. म्हणजे तुमी जे फिशरमॅन आसा किंवा जे टुरिस्ट बोट ऑपरेटर आसा तांकां स्ट्रेट 40% बचत जाता. 40% फायदो जाता फ्युअलान. हो फ्युअलाचो कॉस्ट जालोच, हाज्या भायर मेंटेनन्सूय कॉस्ट खूब कमी जाता. मेंटेनन्स कॉस्ट हे आउटबोर्ड मोटर तुमचो आसा हो सामको क्लीन उरता. कित्याक LPG हो सामको क्लीन फ्युअल. हे जाले फ्युअलाच्या बाबतींत. हाज्या भायर एनवायरमेंटलूय तुमकां खूब बेनिफिट्स आसा. बिकॉज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की LPG जे आसा हे ग्रीन फ्युअल जावन आसा. ग्रीन फ्युअल म्हणजे कितें जाता जेन्ना हांगासर पेट्रोल जळटा तेन्ना हांगा कार्बन मोनॉक्सायड सल्फर कंटेंट आशिल्ल्यो गॅसीस पॉयझनस गॅसीस रिलीज जाता. आतां जेन्ना हांगा LPG आमी यूज करता तेन्ना तुमकां हांगा झिरो एमिशन मेळटा. म्हणजे फक्त कार्बन डायऑक्सायड आनी वॉटर वेपर हे सामके नॉर्मल म्हणजे कांयच ना अशें तुमकां पोल्युशन अशें तुमकां हे सोल्युशन आमी प्रोवायड करता. हाज्या भायर आनी एक एडवांटेज म्हणजे जेन्ना आमी हे पेट्रोलाचेर चलयता आसता पेट्रोल आमकां रिफील करचें पडटा गॅलनांतल्यान भरचें पडटा तेन्ना काही वेळा पेट्रोल कितें जाता तें उदकान पडटा आनी उदकाचेर ताजो तवंग पसरता आनी सगळें पोल्युशन जाता उदकान. हांगा LPGचो तो कसलोच प्रॉब्लेम ना आणि इज 100% सेफ. हाका सगळे IR क्लास सर्टिफिकेशन सगळी अवेलेबल आसा आणि ती आमी आतां लोकांच्या बेनिफिटा खातीर गोंयान लॉन्च केल्ले आसा. आणि हाजो जो कॉस्ट आसा हो सामको कमी आसा. जर बरे तरेन वापरलो जाल्यार विदीन 2 मंथ्स हाजो कॉस्ट पूर्णपणे भरून येता अशें आसा. सो दिस इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर ऑल माय फिशरमॅन फ्रेंड्स आणि त्याच भायर ते टुरिस्ट बोट ऑपरेटर्स जे आसा तांकां. पूण जेन्ना आमी सिलिंडर म्हणटा तेन्ना लोकांक मातसो एक भंय पडटा. सिलिंडर म्हणटकीच मातशी रिस्क कशी दिसता. पूण सो ताजें कशें? अजिबात ना. कित्याक आज आमी पळयता हातून जो LPG आसा सेम LPG आमच्या घरान बायलो यूज करता. जांकां काही काळ आतां तुमी पळयला आसतलें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आसा. जे गरीब सेक्शन आसा जांकां शिक्षण ना काय ना अश्यो बायलो जर 2-2 सिलिंडर हँडल करूंक शकता आपल्या घरान. हांगा तरी आमचे कडेन सगळे टेक्निकल फिशरमॅन आसता जांकां सगळे आउटबोर्ड मोटर खबर आसा मशीन्स खबर आसा सगळे सेफ्टी खबर आसा. अशे हे सगळे ऑपरेटर्स आसा न्ही आमचे मशीन ऑपरेटर. पूण जेन्ना सिलिंडर लायलो तेन्ना पावर कमी जाता. पावर चड जाता. आयच्या तारखेन पेट्रोलान कितें जाता न्ही इथेनॉल 20% मिक्स केला. सो पेट्रोलाची पावर ऑलरेडी त्या प्रमाणात कमी जाता. जशें प्युअर पेट्रोलान जी स्पीड पयलीं मेळटाली फिशरमॅनाक ती आज ह्या इथेनॉल 20 मेळना. प्लस हे जे मोटर्स आसा हे पयलींचे डिझायन केल्ले आसा फक्त पेट्रोला खातीर. पूण आज खरें त्या कामाक E20 आमी वापरता. इथेनॉल 20 वापरता आमी आज पेट्रोल. त्यापेक्षा हे कितें आसता हातून 100% प्युअर आसता. वेपर प्युअर आसता. हातून कसलेंच एडल्ट्रेशन ना मिक्सिंग ना काय ना. सो हातूंतल्यान जो मेळटा न्ही तुमकां प्युअर गॅस फ्लो मेळटा. आणि हाका जे स्पार्क प्लगाक कार्बन येवपाचो किंवा डस्ट येवपाचो प्रश्न आसता तो सामको निग्लिजिबल आसता. कांयच ना. पूण फिट करपाक कितको कितें टायम म्हाका? फिट करपाक हे सामकें सोंपें. हे फिट करपाक फक्त 2 वरांचो टायम पुरो. हे सगळी सिस्टम बसोवपाक फक्त 2 वरांचो टायम पुरो. जाका कोणाक दिसलें की हे नाका आपल्याक जाल्यार परतूय ते रिकन्वर्ट करपाक जाता. सो तुमच्या आउटबोर्ड मोटराक आमी कांयच मॉडिफिकेशन करिना. तुमकां जाल्यार हांव ओपन करून दाखयता. कांयच मॉडिफिकेशन बोर्ड मोटराक केल्लें नासता. आमी फक्त हे पायप फ्युअल लायन्स भितर घालता. ऑयल
एअर आणि हे LPG ही लायन्स आमी भितर घालता. इतलेंच आमी करता. कारण ह्या खातीर तुमकां कांयच आउटबोर्ड मोटराक कसलोच डॅमेज केन्नाच जायना. आता तुम्ही पळोवंक शकता की LPG जो हांगासरल्यान आयल्लो आसा तो हांगासरल्यान हांगा दिलो वता. ताज्या नंतर जे ऑयल आसा ऑयलीचो ट्यूब हांगा येवन हांगा वता. हे फक्त आमी एक्सटर्नली हाडलेले ट्यूब्स आमी हांगा दिता. हे एअराचो ट्यूब आणि हाका कांयच मॉडिफिकेशन केल्लें ना. तुमचो जो मोटर आसा तो इंटॅक्ट आसा आणि तुमचे जे जुने मोटर आसा जुनो आउटबोर्ड मोटर आसा केरोसिनचो पेट्रोलाचो तातूंत तुमकां आयच्यान 40% सेविंग मेळूंक शकता. सो आमी म्हणटात आमचो यू कॅन कन्वर्ट युअर ओल्ड OBM इंटू अ न्यू ATM. तो सिलिंडर पूण खंय अवेलेबल आसा? सिलिंडर हो आमच्या खंयच्याय HP गॅस डिलरा कडेन अवेलेबल आसा. आमचे जे कोस्ट लायनींग सगळे HP गॅसाचो डिलरांचो आमचो नेटवर्क आसा थंय आमी हे सगळे अवेलेबल ऑलरेडी चालू जालें ही सिस्टम? ऑलरेडी हे अप्रूव्ड आसा, सगळे चालू आसा. फक्त आमी कितें केलां काणकोण सगळे आमी ट्रायल्स घेतिल्ल्यो. काणकोण ट्रायल्स तुम्ही हांगा पळोवंक शकता. आमी व्हिडिओ दाखयता तुमकां जाल्यार. ते 5 महिने जाले आमी तांकां ऑपरेट करपाक दिल्ले आसा किट्स आमचे आणि दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फायन आणि तांचो आमकां एकदम बरो रिव्ह्यू मेळिल्लो आसा. थँक्यू.